पेडणेच्या लक्ष्मी स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान बाजारपेठ ते घोडगेश्वर देव मेरेन सुमार 1.5 किलोमीटर रस्त्याच्या दोन्ही वाटेनी वाडिल्ली झाडां झुडपां नितळ केली। संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कानार घालून कोण लक्ष घालिना ते पळोवन सुमार 22 थळाव्यांनी मिळून नितळ केले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही क्लीन करपाचा काम सुरू केल्यात। आम्ही लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब मावसडा वार्ड नंबर 7 हे आम्ही सगळे जाण लागीं जातात। आम्ही आता क्लीन करपाक गेले की PWD काय करिना, तेंचे काय कामां जायत ना, बेश्टे एकामेकाक आपडटा, तेंचे कामां झिरो। म्हळ्यार आमकां करचें पडलें की लोक एक्सिडेंट जाता पडटा ते आमकांच परत पळोवचें पडटा। न्हू, हे जे काम आसा ते पेडणे नगरपालिका क्षेत्रांत येता आणि नगराध्यक्ष ह्यो ह्या स्थानिक आमदाराचो एक घटक आसा आणि तेंच्या सपोर्टान आसा। तेंच्यांनी हे प्रकरण मिटोवपाक नाका आसलेले किंवा ह्यो करपाक नाका आसलेले। हे तेंच्यांनी पळोवंक जाय आसलें, पण ते पळोवन आमचो नगराध्यक्ष शिवराम तुकोजी हो सगळे पळयता। म्हणजे हे सगळे तुम्ही तुमच्या खर्चान करता? सो खर्चान आमी करतो आणि तेचो सहभाग पण शिवराम तुकोजीचो। तुम्ही हांगा सगळी साफ सफाई आणि जी झुडपां जी वाडलेली असली ती क्लीन करतात, कोणाच्या अंडर करतात अशें? ते आम्ही एक क्लब स्थापन केला, लक्ष्मी कल्चरल स्पोर्ट्स क्लब। त्याच्या अंडर आम्ही हे करता। हे खूप दिवस झाले माझ्याकडे लोक येऊन सांगत असतात की ती झाडां वाडल्या हे केल्यात, त्या कारण मी PWDन गेला। हे PWDच्या हेतून येता, तर म्हाका थंयसर तेंच्यांनी सांगला आमच्याकडे कामगार ना, आम्ही एक थोड्या दिसांनी करता। पण वाट बघून आता 1 महिनो गेलो, म्हटले आम्ही जाता करूया काम म्हणून ते आमच्या क्लबा मार्फत आम्ही हे सगळे आता काम करता। कितले भुरगे आसात काम? आमच्याकडे आता सध्या 22 जण आहात। आता केन्नाच्यान सुरू केला हे? आम्ही सकाळी 7:45 स्टार्ट केला, आता ना म्हटल्यार 10-11 मेरेन आमचे काम सोंपतले। ना म्हटल्यार एक किलोमिटराची डिस्टन्स आसा हे? 1-1.5 किलोमीटराचे डिस्टन्स। म्हणजे दोनूय सायडीतली जी हय, दोनूय सायडीचे आम्ही क्लीन करता। मी प्रकाश इंद्रेकर, लक्ष्मी क्लब स्पोर्ट्सचा मी मेंबर आहे। आज हो रस्तो बेंदपाक कारण आम्ही लोकांची अडचण ते झाडासवट रस्त्यार इल्ली ती बेंच्या खातीर आम्ही आज कोयते घेवन भायर सरलेले आसो। आणि ह्या रस्त्याचेर खरो म्हटल्यार ही PWDचो रस्तो, PWDन तो साफ करूंक आसलो, तो करूंक ना, खंयच्याच आमदारान करूंक ना आणि खंयच्याच अधिकाऱ्यांनीय करूंक ना। म्हणान आमचो क्लब आम्ही एक मिटींग घेवन आम्ही क्लब भायर सरलो, फक्त कोयते घेवन फक्त रस्तो बेंदपाक आणि लोकांची सोय करपाक।